ह्या जाग्यार आम्ही 40-50 वर्सां जाली रवतत. कोण सरकार आता काय करता आमकां खबरच ना. आवय बापायन रानावानांनी भोवान आमकां जगयले, आमी रानातच जगले. पण भुरग्यांक तरी फुडार मेळचो. आमी भोगला ता भोग आमच्या भुरग्यांचे वाटेक येवचे न्हू. सरकारान मातसो आमचे कडेन लक्ष दिवचा. पेडणे म्हालांतल्या मालपे विरनोडा दोंगरार रावपी भटके जमातींतल्या एका कुटुंब मुखेल्याचे हे गाराणे. पळयात आमची स्पेशल स्टोरी. कशास आई भिजविसी डोळे, उजळ तुझे भाल, रात्रीच्या गर्भात उद्याचा असे उषः काल. 15 ऑगस्ट 2021 ची सकाळ. पेडणे म्हालातल्या मालपे विरनोडाचे भटक्यांचे म्हटल्यार वानरमाऱ्यांचे वस्तीत भितर सरल्याबरोबर अशें बरयल्लो तकटो लायल्लो. लावडस्पिकराचेर प्रेरणा दिवपी पदां वाजतालीं. कांय कुटुंबांतले मेळून 70 सदस्य आनी तेंची 25 सुमार भुरगीं. सगळ्यांच्या दोळ्यांत दुकां चकचकतालीं, पूण खोशयेची, कारण तेंचे खोपीत वट्ट 40 वर्सां उपरांत पयलींच खेपे उजवाड आयिल्लो. भुरग्यांक बुकां बॅगां मेळपाची आशिल्ली. भारत 75वो स्वातंत्र्य दीस मनयता जाल्यार गोंय 61वें मुक्ती वर्स. पूण फाटलीं 40 वर्सां जालीं वानरमारे नांवाचे मनीस मुळाव्या सुविधा बगर जगतात हें आमच्या सरकाराक खबरच ना. जेंका आमी वानरमारे म्हणटात त्या मालपेच्या भुंयपुतांची व्यथा आयकुयात तांच्याच तोंडांतल्यान. कितकी वर्सां तुमी हांगा रावता? तरी झाले 35-40-50 वर्षाच्या वर. बरं, आणि काय काम करतात तुम्ही? काम हे किरकोळ कुठं काय, कोणचा वय करूची, कोणचा बेनूचा, काजी बेनूचे असे, कोणचे आंबे काढूचे, कोणचा माडांनी खत घालायचा. तर म्हाका सांगा, आयज नवचेतनान तुमकां हांगासर लायट, सोलर लायट दिली, कसा दिसता तुमकां? आता बरा दिसता. लायटी नाही जे कालोखात आपल्या लाकडाचे उजेड करून आपले राहतं. इतकी वर्सां तुमी तशीच रावता? तसेच. मग लायट येयली का भुरग्यांनी काय खूप रातभर मजा केली असा काय दिसला काय तुमकां? तसं आता करतलेच ना ते हे पोरा ती केल्ल्याशिवाय राहायची नाही ते. लाईट एका कालवका गपची एखाद्या जाग्यावर बसतात आणि ते आता लाईट कुठं काय चालणार असं दिसलं का ते खेळत असतात ते रात्रभर. समोरचा माणूस असा तो आमचो जो तो मालकच असो. आम्ही ह्या करून अजूनपर्यंत आम्ही दीस काढले, पण आम्ही अजून कोणाक हे आमचे गोंयचे लोक आहात तांकां कोणाकच दुखवंक ना. आम्ही सगळे गाव फिरलो, लहानाचे मोठे झालो, पण अजून परत आम्ही कोणाकच हे करूंक ना. पूण आता अशी परिस्थिती येयली की आमची आती भुरगीं आता फुडें तेंचा कसं काय जाय तसं आमकां चिंतूचो पडला. आणि ते आता आम्ही जसे दीस काढले आमकां रानावानात आमचे आवय बापायन फिरून आमकां लहानाचे मोठे केले. पूण आम्ही पयलीं पासून रानातच रवान केले दीस काढले, पूण अजूनपर्यंत आमकां आम्ही भोगला तर भोगला, पूण सरकारान आता तरी आमचेर लक्ष घालूचो आणि आमची लहान मोठी भुरगीं तांकां फुडें काडूचो. इतकी सरकारां कडेन हे आमची साहेब आले तेंचे कडसून विनंती करता आनी सरकारा कडेन मागतो इतकी आता आम्ही जसे दीस काढले तसे आमची भुरग्यांक तरी दीस नका दाखवू असं सरकारा कडेन मागतोय मी. आणि माझे 2 शब्द सोंपयतोय मी. आपली भूक भागयता इतलें खावप ही प्रकृती. आपली भूक अर्द्याचेर दवरून दारात आयिल्ल्यांक आपल्यातलें अर्दें जेवण दिवप ही आमची संस्कृती. नवचेतना युवा संघाचो अध्यक्ष कृष्णा पालयेकार सांगतालो. खरें म्हटल्यार ह्या उतरांतल्यानच नवचेतना युवा संघाचो हेत आनी काम करपाची पद्दत कळटा. 40 वर्सां उपेक्षीत उरिल्ल्या ह्या भटक्यां खातीर तेंच्यांनी मालप्या विरनोड्या तेंचे वस्तेंत क्लासरूम सुरू केलो. सोलर लायटीची सोय करून दिली आनी सुख स्वातंत्र्याचे दिकेन पयलें पावल घालपाचो यत्न केलो. अर्थातच तांकां सांगात दिलो तो पेडण्याचो सेवाभावी उद्योजक विराज हरमलकारान आनी मजत केली ती देशप्रभू कुटुंबान दिल्ले जमिनीन. आमचे देशप्रभू कुटुंब फॅमिली आहा तेंचे खूब उपकार म्हणटा आणि तेंचे खूप आभार आहात तांकां की तेंच्यांनी हांगा तांकां ही जागा एक रावपाक दिल्या. तेणी जेणे करून तेंच्यांनी हांगा तेंचे झोपड्यो उबे केल्यो आनी हांगा वास्तव्य केले. तर आमी हांगा येयल्या उपरांत चडशे गोश्टी आमकां कळ्ळे, तांकां पळय विचारले, येवन हांगा दखल घेतली, तेंच्या झोपड्यांनी वचून पळयले. तर अशें आसा थंय लायट ना, काय ना, आणि शिक्षण तर नंतरच जाय आणि खूप काही सोय म्हणजे इवन तेंचे झोपडे आहा ते इतके अनसेफ आहात की अशे रात्रीचे सुद्दां अशे आमकां ते बाबडे कशे रावता हेचे एक्चुअली विचारूच आमी करूं शकना
कित्याक आमी थंय 5 मिनटां बसा शकना आफ्टर 7 नंतर, कारण इतको काळोख आसता थंय. कसली जीव जिवाणी आणि जनावरां, वाघ जीव तेंचे सोडूनच घाला, पण इतर जनावरांचो इतको सुद्धा बारीक जनावरांचो सुद्धा भय आहा. आणि ल्हान ल्हान जी इतकी छोटी तेंची मुल्लां आसा तेका लागून आमी तेंका एक सोलर लायट हांगा बसोवन दिला, जेणे करून एका झोपडेन तेंच्या दोन बल्ब आणि एक टॉर्च आणि कितें ते चार्जिंग करूं शकता तेंकां फाल्यां सकाळीं कोणी कितें दिलें जाल्यार. तर आणि एक शिक्षणा बद्दल तेंकां एक आमी हांगा क्लासरूम करून दिल्लो आसा, सगळे बोर्ड हाडलेले आसा आणि तेंकां बॅगां दिल्ली आहा. म्हाका दिसता 25-26 जाण ती भुरगीं आहा. आमी तेंचे चवकशी केल्या नंतर हे सांगलें, खूब वायट दिसलें आमकां. सो हांवें ठरयलें, कृष्णाक सांगलें की तेंकां एक हेची आमी खूब मदत करया, जेणे करून ती बाकीची भुरगीं कोण वचना ती सुद्धा फाल्यां सकाळी तेंकां पळोवन वचूंक शकता. आणि जे सर्व शिक्षण अभियाना कडेन काल कृष्णा वचून सुद्धा तेंकां कळयलें की सगळी हांगा सोय केली आहे, तुम्ही फक्त एक कोणें धाडपाची तुमची टीचर आणि तांकां एक विकान एकदां नाल्यार दोनदां एक वर सुमार बसून कितें शिक्षण दिवपाचें. कितकीशीच वर्सां हांगासर आयज हो वंचीत लोक असले ते खंय तरी आज हायलायट जातले. हांचो विशय जो आसा ही कोण तरी हेची दखल घेतलो, कारण नवचेतना हे एकटो सगळें काम करूं शकना. आमकां कितें शक्य आहा तितकें आमी बाब विराज हरमलकाराच्या सहकार्यान आमी तें शक्य करून दाखयल्लें आसा. आनी हेच्या फुडें वयताना हांव चड उलयना, पण ह्यान फुडें आमी वाटचाल करता आसतना आमी खंय तरी सगळे आमच्यो वाटण्यो जाल्यो, पण मनीसपणाच्यो वाटण्यो करपाक आमी खंयच वावरूंक जायना. इतकेंच म्हणटा आनी सोंपयता आसतना एकच कविता म्हणटा की मंदिर मस्जिद गिरिजा घर में बाट लिया भगवान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को. हिंदू कहता मंदिर मेरा दाम रे, मुस्लिम कहता मक्का मेरा अल्लाह का ईमान रे. दोनों लड़ते रग रग लड़ते 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 खत्म हुए, दोनों ने न जाने क्या एक दूजे पर क्या जुल्म किए. किसका ये मकसद है किसकी चाल है ये जान लो, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को. गोवा 365 खातीर मालपे विर्नोडेच्यान संदीप कामुलकार.